इथं देतो मी.
आम्ही आज असा उचले आज 20 मे अजून मॉन्सूनाचे काय हे नासले पण आज रेड अलर्ट म्हणटाले आनी पयलो पावस ज्या पावसाक रावता पूण हांगा पळयची दर्याचें उदक नाही आहे हे रस्त्यार पावसाचें उदक आहा तें सांडावला गाडयो सगळ्यो बुडटात लोकांचे हाल जाल्या बायकवाले वचूंक शकना बायकवाले बंद पडून सगळे जाणां लोकांनी हांगा गाडी लायिल्ली आसा थोड्या कोणाक गाडयांचेर कोणें ठोकल्या कोणाक कांयच कळना खंयच्या वणक्यान पडल्या कांयच कळना ड्रेनेज हांगा कांयच ना हांगा सगळ्यो बिल्डिंगी आसात म्हाज्या समोर पळयात ही बिल्डींग आसा सगळे कडेन बिल्डिंग्यो जातात पण ह्यो जो आसा पळय प्रश्न कोण सुद्दां करना आतां ह्या हेतून कोण जर सापडले जाल्यार तेंचे काळजी कोणें घेवप हें आतां लक्षांत घेवपाची गरज आसा हे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर जावपाची गरज आसा नाल्यार अशेंच लोकांचे हाल जातले आनी हाल जावन येतले म्हणजे मातशें लक्षांत घ्या एक तर हांगासर रस्ते पयलीं सारके नात त्या भायर ड्रेनेज सिस्टम ना आणि लुकसाण तर आसात पण हेतून पावसान आनी एक भरघोस लुकसाण लोकांचे जायत आहा जातलेच न्ही पळयात आमी म्हणटा न्ही कोणें म्हणटाले आतां तूं कितें अशें उलयता पण बारीक तर पयशे जाल्यार हांगा सद्या ड्रेनेज सिस्टमाचो मॉन्सूनाचो पहिल्याच पावसाक असो पयल्याच पावसा आनी रेडीच ना न्ही कोण तुमी प्रश्न हांवूय शिरकाला म्हाजी गाडी पळय हांगा लावन दवरल्या पण आमी शिरकून उरल्या म्हण आमी मुद्दम हांगा येवंक ना हे काडपाक कितलो वेळ रावचे पडटले हांगासर सांगू नजो आयज जीव तर गोरवान तर सगळें सारकें न्ही सो आमी जिवा खातीर आमी हांगा भियोन कशें रावले हांगा नमस्कार आम्ही आसा सध्या म्हापसा कुचेली वॉर्ड नंबर 1 हांगासर आणि हांगासर येवपाचें कारण तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता आयज 20 मे आणि आयच्यानूच पावसाक सगळीच कडेन पडटा सगळीच कडेन पावसाक हजेरी लायिल्ली आसा आणि पयल्याच पावसाक तुम्ही हांगासर कुचेले वॉर्ड नंबर 1 हांगासर पळोवंक शकता की साईबाबा मंदिर ते पूर्ण हो जो रस्तो वॉर्ड नंबर 1 आसा थंयसर हांगासर उदकान हो रस्तो पूर्ण भरलेलो आसा आणि लोकांचे हांगासर हाल पळोवंक शकता तुम्ही की कशा तरेन ते आपली गाडयो तुकली तो रस्तो क्रॉस करतात खरं तर म्हणपाचे हांगासर हे उदीक सांचपाचें कारण म्हणजे की हांगासर एकूच ड्रेनेज आसा ती म्हटल्यार एक हाफ किलोमीटर ती 1 ते 1.5 फीट ड्रेनेज हांगासर आसा धाकटी ड्रेनेज असल्या कारणान हांगासर हे जे उदीक आसा ते फ्लो जायना खरें तर लोकांचें म्हणणें आसा की रस्त्याच्या दोन्ही सायडीक खंय तरी हे ड्रेनेज करपाक जाय जेणे करून हे जे उदीक हांगासर साचता ते हांगासरल्यान फ्रीली फ्लो जातले प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हांगासर करूंक ना त्याच कारणाक लागून हांगासर हे जे पावसाचे उदीक आसा ते हांगासर साचले वयता आणि त्याच कारणाक लागून लोकांचे हांगासर गैरसोय जाता तुम्ही पळोवंक शकता की लोक हांगासर आपल्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो धुकलीत व्हरतात हांगासरल्या लोकांच्या गाडयांनी सायलेन्सरांनी उदीक वचल्या कारणान त्यो गाडयो ज्यो आसात त्यो बंद पडटात हो रस्तो क्रॉस करपाक मेळना आणि ताका लागून लोक जे आसा ते फुडल्यान टर्न मारूनच परत वयतात तर काही लोक जे आसा तो तशेंच लोक रस्तो हो जो आसा तो क्रॉस करून फुडें वयतात कमीत कमी हांगासर कमरे मेरेन उदीक जे आसा ते भरलेलें आसा लोकांची मागणी आसा की अजून हो पाऊस साकून रावला आणि लोकांका हांगासर ही अशी त्रास जी आसा ती सोंसची पडटा हो पडटा वॉर्ड नंबर 1 आणि हो जो कावन्सिलर आसा आनंद वैडकर लोकांची मागणी आसा की प्री मॉन्सून वर्क जे आसा ते हांगासर खंय सुरळीत जावपाक जाय पण हांगासर हे जे काम आसा प्री मॉन्सूनाचे हांगासर दिश्ट्याक येयना लोकांची मागणी आसा की जुनाचो पावस अजून लागपाचो आसा जाता तितल्या बेगीन हांगासर कन्सर्न ऑथॉरिटीन दोन्ही सायडीन ड्रेनेज बऱ्या पद्दतीन कन्स्ट्रक्ट करून येणाऱ्या काळात ह्यो अशी परिस्थिती परत जावपाक जायना म्हणून गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर कुचेलेच्या